गोयच्या मायनिंगाचेर फुडें कशें कितें करपाचें तें मंगळारा थारतलें. सगळी फायल पेपर्स डॉक्युमेंट सुप्रीम कोर्टाचो ज्येश्ठ वकील हरीश साळवेक धाडल्या. सोमारा मंगळारा ताचो सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू घालपाचो काय ना ताचेर सल्लो येतलो म्हूण सुदीन सांगता. नाजाल्यार मायनिंगाक दुसरो खंयचोय पर्याय आसा जाल्यार खंय तेंय सांगतलो. उपरांत प्रकरण खंय फायनल सल्ल्याक एटर्नी जनरला कडेन. गोंयच्या मायनिंग लीज रिन्युवला विशीं सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्णयाचेर रिव्ह्यू पिटिशन घालपाचें काय ना तें सोमारा मंगळारा एक वेळ थारतलें. साळवे जो कितें सल्लो दितात ताचो रिपोर्ट एटर्नी जनरलाक वतलो. हरीश साळवे आज भारतांत येतात. आज सांजे पर्यंत आमचे कागदपत्र तांच्या हातांत पडटले. फाल्यां इवनिंग पर्यंत सोमार पर्यंत आमकां ते एडवायस दितले किंवा मंगळार पर्यंत आनी त्या नंतर आमी दिल्ली तो एडवायस घेवन केन्ना वचपाचें हें थारायतलें. गोंयच्या एडवोकेट जनरलान मीन येरादारी करपाचेर दिल्लो सल्लो बरोबर. सरकारान मायनिंग वाठारांत डंप केल्ल्या मिनाचो खंय विचार करूंक जाय. इतलें न्हय, काडलेलो ओर व्हरचो म्हणून न्हय, काडलेलो ओर तर व्हरपाकूच जाय, पूण आमी डंप आसा ताजेरूय विचार करपाची आवश्यकता आसा. जो एजीन एडवायस दिला तो करेक्ट आसा अशें म्हाका दिसता, पूण एजीन ज्या तरेन तें मांडपाक जाय आशिल्लें तें मांडलां की ना हेचेरूय आसा. आनी आतां कोर्टान जें कितें सांगलां ताचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट पांडुरंग वरक. ऑर्चर्ड जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर जावंक शकतात. सरकार असल्या डेव्हलपमेंटाचो डाटा एकठांय करपाचो आसा. फी लावन झोन बदलपाची टीसीपी कायद्यांतली तरतूद ह्या डेव्हलप केल्ल्या ऑर्चर्ड जमनीक लावपाचो विचार चल्ला. प्लान आसा, मात लोकांची घरां साल्वार करपाचो हो विशय खंय विधानसभेत तडीक लागूंक जाय म्हूण टीसीपी मंत्री सांगता. प्रादेशीक आराखडो वर्साची वर्सां आडकून पडिल्ल्यान दुसरे वटेन लोक ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट विकते घेवन घरां बांदून रावंक लागले. आतां मेरेन हजारांनी ऑर्चर्ड जमनीचे प्लॉट विकल्यात. कांय प्लॉटाचेर घरां बांदल्या जाल्यार कांय प्लॉट घेवन दवरल्यात तश्शे आसात. ताचो पुराय डाटा तयार करपाचें काम सरकार करपाचो आसा. ते ऑर्चर्ड प्लॉटाचो झोन बदलून त्यो जमनी डेव्हलपमेंट झोनान हाडपाचो प्लान तयार आसा. मात टीसीपी मंत्री विधानसभेक रावला. इल्लिगल डेव्हलपमेंट जाला ताका आमी एमनेस्टी कशी दितात हो तुजो प्रश्न. एमनेस्टी ऑर तें इन्स्टिट्युशनलायज करपाक मेकॅनिजम कितें. पयलो म्हणल्यार एक आमी आढावो घेवचो पडटलो एक्चुली कितल्यो जमनी ह्यो इल्लिगली कन्वर्ट जाल्या. हो आढावो अजून मेरेन आमचे कडेन सारको इन डिटेल ना. हो गुगलाचेर आनीक सुपर इम्पोज करून रिजनल प्लॅनाचेर डिफरन्स काडून आमच्यान कॅल्कुलेट करूं येता. हें मेळटकच तांकां आमी एमनेस्टी कितें दितले वो तांचें आमी मेन स्ट्रिमान हे प्लॉट कशे हाडटले, रेगुलरायज कशे करतले. रेगुलरायज इज नॉट द रायट वर्ड फॉर इट, बट टू गेट देम इन द मेन स्ट्रीम तें आमी कितें करतले हो स्टेप अजून मेरेन आमी घेवना. कित्याक एज ऑफ नाव वी हॅव नॉट कॅल्कुलेटेड वॉट इज द एक्झॅक्ट एरिया एंड दॅट conversion of those lands into settlement zone which were actually orchard land would amount to case, which we have not gone now because there is no explicit provision in the Town Planning Act which explicitly says that you can do case conversion. There is a section 100 and 101A which says that you can take fees for change of zone. By implication, it means that when you can take fees, you can convert the area. When the law allows you to charge fees, it means that you are taking the fee for conversion of land, which means you are allowed to do the conversion. But since it is not explicitly written in the Act, we don't want to go into those grey areas and create controversy. Let us wait for the House to decide on this. सध्या टीसीपी 2021 प्लानांतलो सेटलमेंट भाग डेव्हलपमेंटाक उक्तो करता आनी फुडें ऑर्चर्ड जमनीवेलो डेव्हलपमेंट कायदेशीर करूंक झोन बदलपाची तयारी चल्ल्या. हातूंतल्यान 2021च्या रिजनल प्लॅनांत थारायल्ल्या सेटलमेंटा परस कितलीशीच मायज जमीन नवो रिजनल प्लॅन करिनासतनाच सेटलमेंटा खाला येतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.